glasses was wrong. I've given a written complaint. The person sat behind my back door because I was voicing out for noise pollution. What did your department do? Nothing. There was a CCTV footage just with I think few meters, 3-4 meters. What have you done? Nothing. So many people have come here crying for their children. They cannot study. Is a club allowed to play music in a residential area? Simple question, sir. Why aren't you stopping this music? Why aren't you confiscating the amplifiers? Why aren't you shutting down all this? नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयज एका खास विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. गोंयान सध्या एक बोवाळ चालू आसा, खास करून हडफडे आरपोरा ह्या वाठारान. आणि एक गोष्ट म्हाका दिसता खूब कन्सर्न करपा सारकी आसा, ती म्हळ्यार जो न्याय मेळपाची जी पद्दत आसा ताजेर एक प्रश्नचिन्ह उबो जाता. कारण पुलिसां कडल्यान जाय तसो न्याय मेळिल्लो दिश्टी पडना. कांय दीस जाले सगळे जे लोकल्स आसा फ्रॉम दी विलेज ऑफ आरपोरा ते सगळे पुलीस स्टेशनार गेले कंप्लेंट घेवन नॉयज पोल्युशनाची. रातचो जो आवाज वाडटा, क्लब्स आसा थंयसर आवाज जाता आणि रेजिडेन्शियल एरियांनी असल्या कारणान किंवा लागीं असल्या कारणान हो सगळो त्रास थंयसरले जाणटे लोक किंवा जे भुरगे शिकतात तांकां सोंसचो पडटा. CM had come over here before election in the Panchayat Hall. I spoke on behalf of all the parents. I told him people have died. My son is special. He has seizures. He has autism. We cannot. Our children cannot sleep at night. How much we are being troubled and being harassed alive. That's why I've written here. Stop killing us alive. There. This is this woman. She begged the owner of Papachilo to stop. She really touched his foot. It is so touching because she wanted to sleep well, take rest. Then this is her mother who died after her again in that shock. Her husband also died. Can you imagine the trauma the family has gone through? ही कंप्लेंट घेऊन पुलीस स्टेशनार गेले. ताज्या उपरांत तांच्यांनी सांगले की आम्ही तुमकां दाखयता क्लब. थंय क्लबा कडेन गेले आणि ताज्या उपरांत क्लब जेन्ना दाखयले तेन्ना क्लबांनी एंट्री करपाक पुलिसांक स्वता जर चेक करपाक जाय भितर वचून जाल्यार पुलिसांक सुद्दां एंट्री करपाक दिवना. ही खूब शॉकिंग गजाल आसा. तशें न्ही म्हळ्यार तो आतां पुलिसाक भितर घेना. हे आनी कितें जालें रे तर भितर फाल्यां कोणाचो मर्डर केला पण पुलिसाक एंट्री ना. तुका भितर घेना म्हणल्यार कितें रे? आनी हे मिडियाचे लायव्ह तर पुलिसाक भितर घेना. जर तर तो पुलिसाक घेना यो वचना का भितर तुम्ही? जर तर तो पुलिसाक घेना चल्ले दादागिरी चालल्या. कोण वचना का भितर? भितर कोण वचना का? आज एक्सपोज जाला की पुलिसाक हांगा पावर जा भितर वचपाक. गोवा पुलीस कारण गोंयान जेन्ना कितें जालें, खंयचेय जर कोण रूल फॉलो करिना किंवा कितेंय जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार सगळ्यान पयलीं आमी कॉल करता तो म्हळ्यार पुलिसांक. आनी पुलीस येवन थंयसर मागीर आपली फुडली कारवाई करता. पूण ह्या केसीन कोण व्हडलो काय, क्लब व्हडलो काय लॉ एंड ऑर्डर व्हडली? स्टेटान जेन्ना लॉ एंड ऑर्डरा पेक्षा जर कोण व्हडलो जाता जाल्यार खंय ना खंय तरी कितें चुकता किंवा कोणाचे कितें ना कितें तरी हातूर आनी कोणाचो हात आसा किंवा आनी कोणाचो आशिर्वाद आसा काय हे दिसून येता. ह्या केसीन सुद्दां तो एक डावट सगळ्यांच्या मनान उरतलो. आणि हे सगळे जर गोष्टी ज्यो जातात तातूंत म्हाका दिसता प्रत्येकान आपलो एक पक्ष दवरप भरपूर गरजेचो आसा की आमी गोंयान जेन्ना रावता तेन्ना आमी गोंयच्या खातीर काम करतले, गोंयच्या खातीर विचार करतले. आतां ह्यो गोष्टी जाल्यो 2 दीस पयलींच्यो. आमी जेन्ना इंटरनेटाचेर सोदपाचो प्रयत्न केलो ह्या क्लबां विशीं किंवा ह्या केसी विशीं अदीक म्हायती घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां एक शॉकिंग गजाल कळ्ळी. ती म्हळ्यार काय अशे सायट्स आसा जातूर हे क्लब ओपनली टिकेट विक्री करता की सकाळी आमी 4 ते 5 जायसर सुद्दां पार्टी आमी चालू दवरतले म्हणून. हे कोणाच्या आशिर्वादान चलता काय? ह्यो सगळ्यो गोष्टी इंटरनेटाचेर आसा, ओपनली टिकेट विक्री करतात तरी सुद्दां पुलिसांची नजर वचना किंवा जे ऑथॉरिटीज आसा तांची नजर वचना. अशें कशें जावपाक शकता? हे मुद्दम दोळे धापले आणि कोणाच्या सांगण्यावरून हांचेर एक्शन जायना काय? हाय टायम आसा सगळे लोक फुडें सरले आणि लोकांची जबाबदारी लोकांनी समजलेली आसा. ज्या वाठारांत रावतात त्या लोकांनी समजलेली आसा आणि ते लोक भायर येवन आतां प्रोटेस्ट करपाक लागता. आणि गोंयकारांचो जो इंट्रस्ट आसा तो सांबाळून दवरपाची गरज आसा. एक कायदो आसा जातूंत रातचे 10 ते सकाळी 6 पर्यंत 45 डेसिबला वयर हे सावंड वचपाक शकना इन एनी केस. फक्त रिलिजियस फंक्शन आसता तेन्ना काय एक्झाम्शन्स दिले वता. पूण जेन्ना अशे तरेच्यो पार्ट्यो किंवा आनीक कितें तरी क्लब आसता तांच्या खातीर अजिबात 45 डेसिबलाच्या वयर हो सावंड वचपाक शकना. आनी खास करून 45 डेसिबल जेन्ना म्हणटा तेन्ना रेजिडेन्शियल एरियांतले सांगता. कारण ह्यो सगळ्यो ज्यो क्लब्स आनी बाकीच्यो गोष्टी आसा त्यो रेजिडेन्शियल एरियाच्या खूब लागीं असल्या कारणान 45 डेसिबला वयर वचूंक शकना. सकाळचे टायमार
55 डेसिबल आणि रातच्या टायमार 45 डेसिबल. एक मागणी लोकांची आशिल्ली की रियल टायम जो साऊंड मेजरमेंट आसा तो थंयसर तेंच्यांनी इन्स्ट्रुमेंट बसोवन दाखोवचो कितलो डेसिबल जाता तो, आणि हाजे चॅक सुद्दां करचे गव्हर्मेंटान. And we were questioned, why do we need the march when everything was settled yesterday, but nothing was settled. We as villagers from different villages were not happy. That's why we all have come here. We were also caught red-handed at a club ride. They didn't let the PI walk in. Yeah, so it is all come on camera. This shows that there is a lot of loopholes, a lot of corruption right from the top, right? And the CM really has to take strict action on all this. रूल आसा साऊंड मॅनेजमेंटाचो, ताजे प्रमाण ऑथॉरिटीज हाजेर एक्ट करपाक शकता. एक तर सेंट्रल गव्हर्मेंटान नमूद केल्ली ऑथॉरिटीज, नाजाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटान नमूद केल्ली, तातूर DM डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट येता, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP येता, तशेंच कमिशनर ऑफ पुलीस येता आणि DYSP किंवा DYSPन SPन कमिशनर ऑफ पुलिसान डायरेक्ट केल्ले खंयचे PI सुद्दां हाजेर एक्शन घेवपाक शकतात, जे आमी सनमना वेळार पळयल्ले. सनमना वेळार सुद्दां हायकोर्टान इंटरव्हीन करून तातूर सांगिल्ले की, आनी खर शब्दांनी सांगिल्ले की जो साऊंड आसा तो 45 डेसिबला वयर वचपाक जायना, कारण लोकल लोक रावतात तांकां त्रास जाता. लोकलांच्या सांगण्या वरून तेंच्यांनी जे PIL फायल केल्ले ताज्या वयल्यान हे सगळे घडामोडी जाल्ल्यो. तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट तशेंच स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर्स तांकां थंय डिप्लॉय केले, तांकां थंय रावपाक सांगिल्लें आणि रियल टायम थंयसर जो साऊंडाचो जो मेजरमेंट आसा तो सगळ्यांक दिसपाक जाय, येवपाक जाय, ह्या रितीन सांगिल्ले. तरी सुद्दां अजून पर्यंत जे ऑथॉरिटीज आसा ते जागे कित्याक जायना काय? जे स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तांच्यांनी एक रिपोर्ट करून कंपायल करून सबमीट करपाक जाय, तांचें सुद्दां काम कितपत जाता हाजेर सुद्दां प्रश्न उबो जाता. पोलिसांक इतल्यो कंप्लेनी दिता, लॉ अँड ऑर्डर सारके जे एनफोर्स करपाक जाय, सारके एनफोर्स करपाक जाय, ते कित्याक जायना हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जाता. किंवा हे सायटींचेर ओपनली अश्यो टिकेट विक्री करतात, रातचे 5 पर्यंत 4 पर्यंत सकाळचे पार्ट्यो करतले किंवा सकाळी 5 पार्ट्यो सुरू जाता, अश्यो सुद्दां एडवर्टिजमेंट आमी पळयले. हाजेर एक्शन जायना, हाजेर कोणूच काय उलोवपाक सोदिना किंवा दोळे धापल्या की कोणाचो आशिर्वाद आसा काय, आवो जेवो गोवा तुमारा अशें जाल्लें आसा. गोंयकारांनी सुद्दां हाजेर विचार करपाची गरज आसा. प्रत्येक गोंयकारान हाजेर म्हाका दिसता आपलो व्ह्यू दवरप खूब गरजेचो आसा की आयज आपूण जर वोगी रावलो जाल्यार फाल्यां आपल्या बरोबरूय हें जावपाक शकता. हे इतल्याचेरूच थांबूंक ना. आमी फक्त उलयता सद्या जो बीच बेल्ट आसा तातूंत जावपी घडामोडीन. फाल्यां हिंटरलँडान सुद्दां जेन्ना अश्यो घडामोडी जातल्यो, प्रत्येक रेजिडेन्शियल एरिया कडेन जेन्ना अशें म्युजीक वाजपाक लागतले, न्हीद पिड्यार जातली, जाणट्यांक त्रास जातले, भुरग्यांक त्रास जातले, तुमचे भुरगे जेन्ना स्कुलान वयता, कॉलेजींनी वयता, तांच्यो एग्जाम्स आसता, तांकां शिकपाक त्रास जातले, तेन्ना तुमी कोणा कडेन वयतले? आयज जशें आरपोरा जाला, आरपोरा रातच्या लोकांक भायर सरून लोकांक दाखोवचें पडटा की ह्या क्लबान चलता, त्या क्लबान चलता, रातचें म्युजीक चलता. अंत्योदय पद्दतीचेर चलोवपी हे सरकार म्हाका दिसता सामान्य लोकांचेच जे मागणे आसा ते अजून आयकूंक शकूंक ना. म्हाका दिसता ही खूब भयभीत करपा सारकी गोश्ट आसा. लोक भायर येतात आणि जे लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपा खातीर स्वता जावन फुडें येतात जाल्यार खंय ना खंय तरी प्रश्नचिन्ह उबो जाता. हातूर सगळ्यांचेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान लक्ष घालप खूब गरजेचें आसा. तशेंच होम डिपार्टमेंटान हाजेर ओपनली भायर येवन सांगपाची गरज आसा की तांचे हातूर रोल कितें आसा आनी कशा तरेन ते कंट्रोल करूं शकता ते, आनी न्याय दिवप खूब गरजेचें आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता कारण कांय लोकल्स आपल्याक न्याय जाय म्हणून फुडें आयिल्ले आसा. आनी हो न्याय कसो मेळटलो जाल्यार 10 उपरांत हे जे रेजिडेन्शियल एरियाज आसा तातूर जे म्युजीक मोठ्यान वाजता ते सगळ्यान पयलीं बंद जावपाक जाय. ही अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले. देव बरें करूं.